नमस्कार आणि येवकार तुमकां सगळ्यांक आमचे हे जायना अशें कांय ना हे कार्यावळींत। इश्टानो, आयज राष्ट्रीय विज्ञान दीस म्हणल्यार नॅशनल सायन्स डे। आयच्या दिसा आमचे मदीं एक असो मानेस्त जाता जाणें गोंयचें नांव उंच केलां। ताका राष्ट्रीय पांवड्यावयलो आयज पुरस्कार मेळटा आनी आयज तो पुरस्कार घेवपा खातीर ते आतांच दिल्लीक वचपाचे आसा। आमचे मदीं आसात राष्ट्रीय पुरस्कार मेळिल्ले आनी विज्ञानाचो धडाडीन आनी सातत्यान गोंयांत प्रचार करपी एक विज्ञान शिक्षक, एक बरे संघटक, एका वेळावयले एक बरे युवा नेते अशे बाब विजय कुमार वेरेंकार। आमी येवकार दिवया बाब विजय कुमार वेरेंकार। नमस्कार। विजय कुमार बाब, पयले सुवातेर तुमचें अभिनंदन। तुमकां हांव परबीं भेटयतां आमच्या गोमंतक टीव्हीच्या चॅनला वरवीं। तुमकां जो पुरस्कार फावो जाला हाका लागून म्हाका दिसता आख्ख्या गोंयांकूच ही एक भोवमानाची गजाल असो विज्ञाना विशयक जो पुरस्कार तुमकां मेळपाची। विज्ञाना विशीं तुमी भरपूर काम केलां। तुमचो जेन्ना हांव बायोडेटा पळयतां वा तुमचें जेन्ना हांव ओवरऑल जेन्ना जर्नी पळयता, प्रवास पळयता, तातूंत मेन्शन करपा सारक्यो खूब गजाली आसा। तुमी स्कावट गायडांतल्यान आपलें जी करियर आसा, करियर म्हणजे कशें समाज सेवेचें करियर तें सुरू केलें। मागीर तुमी कितलेशाच लोक चळवळींनी, लोकोपयोगी उपक्रमांनी खुबशे तुमचो वांटो आशिल्लो। तुमी एक विज्ञानाचे बरे शिक्षक। विज्ञान हो विशय गांवगिऱ्या वाठारांनी भितर, लोकां भितर आनी गोंयच्या भुरग्यां भितर पातळावपा खातीर तुमी जो वावर केला तो खूब मोलाचो काम। म्हाका सांगात, पयले सुवातेर तुमचें हांव जेन्ना अभिनंदन करता म्हाका तुमकां विचारीन दिसता की विज्ञान सगळ्यांक दिसता विज्ञान म्हणटा तो एक मातसो कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट आनी भुरग्यांक विज्ञानाचेर चडशे इंट्रस्ट नासता वा तांचो इंट्रस्ट आसता तो त्या कॉम्प्लिकेशनाक लागून भितरलो इंट्रस्ट सोंपता। आनी तुमी हो विद्यार्थी भितर त्या विशयाचें कुतूहल कशें निर्माण केलें? सगळ्यात पयलीं तुमकां विज्ञान दिनाच्यो शुभेच्छा। गोंयच्या सगळ्या भाव भयणांक जे आज पळयता तांकां सगळ्यांक माये मोगाचो नमस्कार। शैलेन बाब, सांगपाचें म्हटल्यार विज्ञान म्हटल्यार बेश्टें तें क्लिश्ट अशें समजतात सगळे भुरगीं सुद्दां, पण एक्चुअली तें सामकें सिंपल आसा। पयलीं विज्ञान म्हणजे कशें आसलें, सायंटिस्ट लोक भरपूर मेहनत करून फाटीक लागून शोध लायताले आनी हे जे शोधाचे जे शोध जे आसले ते सबंद मानवजात ताचो उपयोग करताले। सो सायंटिस्टा पुरतीच सायन्स मर्यादीत आसली आनी ह्या 200 वर्सांक इतके इन्वेन्शन, डिस्कवरी जाल्यो की सगळ्यो मानव उपयोगी अश्यो आसल्यो। मागीर सायन्स आमच्या शाळेन आयली। शाळेन शिक्षक प्रश्न उत्तर ह्या माध्यमांतसून खुबशे भुरगे ज्ञान आत्मसात करताले आनी ही सायन्स इस्कोलान प्रश्न उत्तर भुरग्यांनी आपलें व्हडलें व्हडलें करियर केलें, इंजिनियर दोतोर बी जावपा लागले अशा माध्यमांतून। पण सायन्स हो एक विशय न्ही। सायन्स विज्ञान म्हणजे सगळ्यांक खबर आसपा जाय। सायन्स फॉर ऑल, एवरी मोमेंट इज अ सायंटिफीक मोमेंट। म्हणजे कशें आसता की शेतकाराक खबर आसपा जाय शेतीचें ज्ञान, ताका इस्कोलान येवपाची गरज ना। त्या खातीर शेतीचें ज्ञान खबर आसलें की शेतकरी शेती बरी करता। इवन एक खळी खणपी मनीस आसता ताका तें खळी खणपाचें विज्ञान खबर आसपा जाय। कशें करप, कशा पद्दतीन खणप, कितलो लेबर हें जातलो म्हणजे ताका चड त्रास पडचे ना अशा पद्दतीन तो विज्ञान वापरता, विज्ञानीक दृश्टिकोन वापरता आनी तें सुद्दां काम करता। हांव एक भुरगीं कशी वाडप वेवस्थीत, सगळ्या रोगा पासून तांकां पयस धरप, इम्युनायझेशन करप, ही सायन्स हांव एक खबर आसपा जाय, आसता। त्या शाळेन सुद्दां येवपाची गरज नासता। हें कॉमन म्हणजे नॅचरल विज्ञान हें नॅचरली सगळ्यांकच खबर आसपा जाय। कित्याक सगळ्या गोश्टींनी विज्ञान सामावून भितर हें केलां। आतां जालां कितें, तुमी म्हणटात कशें की विज्ञान हें एक कॉमन गजाल, ही प्रत्येक गजाली भितर आमच्या विज्ञान आसा। तुमी एक विज्ञानाची एक नवी परिभाशा घडयल्ली, तें विज्ञान पॉप्युलरायज जावचें, तें विज्ञान लोकप्रिय जावच्या खातीर। तर म्हाका सांगा ती परिभाशा मातशी आमकां सांगशात? सादें सोंपें दिसता। कोणें विज्ञान म्हटल्यार कितें विचारल्यार लोक म्हणटले अरे हें कितें विचारता म्हणजे अशें, पण तशें तें ना। व्हेरी सिंपल लक्षांत दवरपाक तश्यो विज्ञानाच्यो तरेच्यो व्याख्या आसा।
पण तितून आमी वचचे ना, आमी सायन्सचें स्पेलिंग पळोवया आनी आमी विज्ञानाचो अर्थ लावया. स्पेलिंगान पयलें येता लेटर येस. येस म्हणजे सिस्टमॅटीक स्टडी ऑफ एनीथींग एवरीथींग इन द वर्ल्ड, विजिबल नॉन विजिबल, इवन ब्रह्मांडा पलीकडलें सिस्टमॅटीक स्टडी. दुसरें येता सी. सी म्हणजे क्युरियोसिटी, कुतूहल. आमी प्रत्येक गजाल कुतूहलान पळयता. एक फुलपाखरू बसला, ते रंग ते कशें उडटा, कुतूहल पळयता. भुरगे कुतूहलान पळयतात ते. तिसरी गजाल म्हटल्यार SCI. आय म्हणजे इन्क्विजिटिव्हनस. आमच्या भितर 5 तरेचे फ्रेंड आसपाक जाय. क्वेश्चन्स: वॉट, वाय, व्हेन, हाव, वेर. जर कसली गजाल तुमी आतां समजा एक हातान फोन जालो, वॉट इज दीस फोन, हाव इट इज मॅन्युफॅक्चर, सो मेनी कित्या खातीर आयकपाक येता, सगळें कशें एप दिसता, सगळ्यो गजाली ज्यो हजारांनी हेच्या बद्दल त्यो ह्या प्रश्न विचारून तेजी उतरां सोदून काडून आमकां ते हे मोबायलाची सायन्स कळटा. तर नेक्स्ट लेटर SCI. ई म्हणजे एनवायरमेंट. व्हेरी इम्पॉर्टंट. सगळीच सायन्स म्हणजे आमी एनवायरमेंटांतल्योच गोश्टी शिकतात. सो स्टडी ऑफ एनवायरमेंट. यान म्हणजे निसर्ग. निसर्ग आमचो एक व्हड गुरू आहा मानव जातीचो. निसर्ग म्हणजे दोतोर, निसर्ग म्हणल्यार इंजिनियर सगळें. निसर्ग म्हणजे क्लायमेट, हें तें सगळें. निसर्ग सगळें घडोवन हाडटा. निसर्गाची स्वताची विज्ञान आसा. आनी तो निसर्ग जेन्ना दोतोर नासले तेन्ना निसर्गांतल्यो सगळ्यो झाडां आमचे मुळां बिळां सगळें आमचे उपयोगी येवन लोकांनी 100 वर्सां जगले. अशें निसर्गाची व्हडली ताकद आसा. आनी ते यान म्हणजे नेचर, स्टडी ऑफ नेचर. SCINC. हे इतलें जर करीत तुमी खंय जाल्यार तुमच्या भितर एक क्रिएटिविटी तयार जाता की अशें हें जर अशें जाता जाल्यार आमी अशें करूं शकता. क्रिएटिविटी. आनी लास्ट एक्सपेरिमेंट्स. एक्सपेरिमेंट म्हणजे कसलो तरी प्रयोग करचोच पडटा. बरोबर. खंयचो शोध लायतलो, रिसर्च करता, प्रयोग केल्या शिवाय कांयच कळना. सबंद जे सायंटिस्ट आसा ते प्रयोगान मग्न आसता. सो सायन्स इज सिस्टमॅटीक स्टडी out of curiosity and inquisitiveness about environment and nature, resulting in creativity through experiments. Wow. म्हणजे तुम्ही केन्नाय न्हिदोन सुद्दां रातचे उठेल तुमकां विचारलें वॉट इज सायन्स, यू शूड नो टू आन्सर. दीस इज माय सिंपल वे ऑफ. म्हाका सांगा, तुमकां हाजी गोडी कशी लागली, म्हणजे तुमचो प्रवास कसो सुरू जालो हातूंत सायन्सी विशीं? खरें म्हणजे म्हाजे वडील जे आसले चंद्रकांत वेरेकार, तर ते हाडाचे शिक्षक आसले. आनी पूर्व पोर्तुगीज काळान तेंच्यांनी मराठी शाळा कुडणे हांगा आमच्या ठाण्यान बिनान ते चलयताले. सांकळेन ते इंग्लीश स्कूल चलयताले. खुबशे व्हड व्हड लोक तेंच्या हाता सकयल तयार जाल्ले आनी तीच तेंचोच वसो हांव चलयतां. आनी पयली गजाल म्हटल्यार जेन्ना शिक्षक म्हणून तेंच्या नंतर त्याच प्रोग्रेस हायस्कुलान हांव जेन्ना शिकोवपाक लागलो तेन्ना विज्ञान जें आहा तें आतां शिकोवपाची पद्दत आसता. फॉर एग्जाम्पल लेक्चर मेथड, लेक्चर दिवन सगळें सांगूं शकता. दुसरी गजाल एक्सपेरिमेंटेशन, एक्सपेरिमेंट करून त्याच्या भोवती सगळें विज्ञान सांगूं शकता, शिकूंक मेळटा. डेमॉन्स्ट्रेशन मेथड, एक कितें तरी गोश्ट डेमॉन्स्ट्रेट करप आनी तांकां भुरग्यांक भितरसून विज्ञान शिकप. मागीर ह्युरिस्टीक मेथड, अश्योच तरे आतां ऑडियो विज्युअल मेथड. आतां तुमकां खबर आहा बायजूस बी आयला न्ही, सगळें ऑडियो विज्युअल प्रभावी अशें आसा. ती खरें म्हणजे सरकारान आपूण करपा जाय ते बायजूस सारकें. खूब पयशे घालचे पडटा भुरग्यांक. एक सजेशन म्हजें, बायजूस गव्हर्मेंट हॅज टू सेट अ लॅबोरेटरी एंड डू इट फॉर ऑनलायन एज्युकेशन. ऑनलायन आहे. ऑनलायन म्हणजे त्या लेवलचें, लिटल हायर. तर हे शिकयता आसतना सगळ्यो मेथडीन कितें आसता, ह्या सगळ्यो मेथडी तुमी वापरल्यो तरी सुद्दां भितर एक्सपेरिमेंटेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनी म्हाका आवड आसली एक्सपेरिमेंटेशनची. तर इश्कॉलान नोकरी लागतकच रोखडेंच आमी एक व्हडलें एक्झिबिशन भरलें, सबंद इश्कॉल भर प्रोजेक्ट्स बी. खंयची बुकां हाडलीं तेन्ना आमी बी शिक्षक जरी आसले जाल्यार आमी शिकताले. ते भुरग्यांक कोण कार्पेंटर येता, कोणाक आनी कितें येता, वेल्डिंग येता, तांकां घेवन बसप आनी खूब आमी एक्सपेरिमेंट केले. व्हडलें एक्झिबिशन 8 दीस गांवांतले लोक पळोवंक येताले. आनी मागीर ते रिपीट जालें 2-2 वर्सांनी, 2-2 वर्सांनी. एक वर्स स्पोर्ट, एक वर्स गॅदरींग, एक वर्स एक्झिबिशन. हितूर म्हाजे कडेन जो हें वाडलो म्हणजे एक्सपेरिमेंटाच्या भरपूर इतकें जालें की भितरले बारीक बारीक घेवन हांव खंयसर समजा कोणें आपयलो तेन्ना सायन्स क्लब मुवमेंट सुरू जाल्लो गोंयांत. आनी म्हाका आपयताले उद्घाटनाक म्हणून हांव भाशण दिनासलो. हांव एक 10 प्रयोग दाखयतालो भुरग्यांक. बरे उमेदीन भुरगे पळयताले आनंदान. आनी अशें करून हांवें इतको स्टॉक जालो तयार
की लास्ट हांवें तो एका स्कूल बॅगार जे सगळें तें सामान घालप. आनी म्हाजें सामान कशें आहा, घरांतल्योच वस्तू, रांदचे कुडींतल्यो सगळ्यो वस्तू हांव वापरतां फुकट आसा त्यो, कांयच खर्च ना. आनी त्यो भितर घातले आनी मागीर हांव 3-3 तासाचे प्रयोग करून दाखयतालो सगळ्या. तुम्ही मागीर ते एक छोटा सायंटिस्ट म्हणून एक उपक्रम सुरू केल्लो म्हाका याद जाता की तुम्ही गांवांनी वताले, शाळांनी वताले. वॉट इज दॅट, म्हणजे छोटा सायंटिस्ट हो उपक्रम कितें आशिल्लो तुमचो? छोटा सायंटिस्ट म्हणजे ते एक नांव म्हाका कोणा एका फ्रेंडान सहज सुचयलें. म्हणजे आमी व्हडल्यो व्हडल्यो कॉन्फरन्सीस बी घेताले ऑल गोवा लेवलचेर. तर ती कॉन्फरन्स एकट्यान म्हाका सर छोटा सायंटिस्ट नांव दवरुया. म्हणलें ओके, नो म्हाका तें आवडलें. आनी मागीर छोटा सायंटिस्ट म्हणजे कितें, म्हाज्या स्कूल बॅगान हांवें 50 एक एक्सपिरिमेंटाचें सामान घातलेलें आहा, झिरो कॉस्ट. आनी हांव स्कुलांनी वतां. इट इज अ स्कूल बॅग लॅबॉरेटरी. ते बॅग म्हणजे बरोबर. लॅबॉरेटरी व्हडली आसता आनी ही धाकटी लॅबॉरेटरी. तर हांव भितरसून 30-40-50 एक्सपिरिमेंट भुरग्यांक इनवॉल्व करता, प्रस्न उत्तर सगळें. म्हणजे इट इज अ ग्रेट प्रोसेस. भितर खरें म्हणजे जो तरेचो आनंद जो म्हाका भुरग्यां भितर शिक्षण म्हणजे ते शिकतात आनंदी शिक्षण कशें आसपा जाय तें म्हाका थंय सारकें साक्षात्कार जाता की अशें पळय भुरगे कशे इनवॉल्ड आसा. आनी ते जाणूंक सोदता, ते प्रस्न विचारता. अशें करून 3 तास सहज वयताले. आनी 40-50 प्रयोग पळयले की भुरगे बी कितल्यो ताळयो घेतालो. प्रत्येक वचात ते ताळयोच घेताल्यो. आनी कांय नजो, पण भुरग्यांनी म्हाका एक्सेप्ट केलो. आनी हो सगळ्या स्कुलांनी आफोवन फाटल्या 3 वर्सांक सादारण 150 स्कुलां भितर, तेच्या पयलीं 3 म्हणल्यार 300 स्कुलांनी, सबंद आयुश्यभर म्हटल्यार 500 तरी, म्हणजे परत परत रिपीट सुद्दां करून स्कुलांनी म्हाका आफयला. हो छोटा सायंटिस्ट. तर छोटा सायंटिस्टचें पर्पज कितें, व्हेरी मच. आतां कशें आसा, सगळ्या तरेचे विशय आसता आनी त्या विशयांचे संस्कार आसतात. तर इतिहासाचो संस्कार वेगळो आसता आनी इंग्लीश शिकता तेजो संस्कार वेगळो. प्रत्येक धड्याचे संस्कार. तशें आमचे विज्ञानाचे संस्कार जे आहा ते भुरग्यांचेर जावपा जाय. भुरग्यांचेर जे सामाजीक संस्कार आमी करता तशेंच विज्ञानाचे जावपा जाय. तर हे संस्कार कसले जावपा जाय, सायंटिफीक एटिट्यूड. प्रत्येक क्षणाक वैज्ञानीक नदरेन थंय पळप त्या गोश्टी कडेन, ते पारखप आनी मागीर एक्सेप्ट करप, बेश्टे एक्सेप्ट करप ना. सायंटिफीक अवेरनेस. उदक पिता आसतना सुद्दां आमी पळोवपा जाय, अरे अवेरनेस कितें आसता आमी पळयता भितर कितें जीव जावं कितें तरी आसा, कण पडलेलो धुळीचो. बिकॉज आउट ऑफ दॅट सायंटिफीक अवेरनेस. सायंटिफीक टेम्पर म्हणजे बरें वायट कितें एक्सेप्ट, त्या घटने बद्दल बरें वायट कळपा जाय आमकां. आनी त्या प्रमाणे आपलो टेम्परामेंट आसपा जाय. बेश्टेच ते कितें सांगलें कोणें एक्सेप्ट केलें हें जावंक जायना. इन्क्विजिटिवनेस म्हणजे प्रस्न विचार. भुरगे आतां तुमी जेन्ना भुरगीं जल्माक आयल्लीं, जेन्ना वर्स 1.5 वर्सां जाता आवयच्या हांडेर, तेन्ना अशें बोट दाखयता, हें कितें तें कितें. तें इन्क्विजिटिवनेस आसता भुरग्यां भितर, जल्मजात देवान घालून धाडलेलें आसा प्रत्येक भुरग्याचे भितर इन्क्विजिटिवनेस. मागीर क्युरियोसिटी, स्पिरीट ऑफ इन्क्वायरी, सोदून काडपाचें हें अशेंच कित्याक, हें तशेंच कित्याक. ह्यो सगळे संस्कार जे आहा ते ऑलरेडी भुरग्यां भितर आसता. आमी टिचरांनी सायन्सीचे एक्टिविटीज करप, फक्त एक्सपिरिमेंटच न्ही. एक्सपिरिमेंट एक साधन. ती म्हाजी एक आवड म्हणून हांव एक्सपिरिमेंट करता. खूब गोश्टी आसता. सायन्स ड्रॉइंग आसता, सायन्स ड्रामा आसता, सायन्स सेमिनार आसता. आनी भारत देशांत इतलो स्कोप आसा की आमच्या डॉक्टर माशेलकारान सांगलें की इन्स्पायर जायात आनी करात, शोध लायात. डॉक्टर माशेलकारान सांगलें, रघुनाथ माशेलकार आमचे गोंयचे महाविज्ञानीक, व्हडले सायंटिस्ट. डॉक्टर APJ अब्दुल कलामान सांगलें, इग्नायट, पेटात भितरसून आनी सगळें आत्मसात करपाचें हें करात, नवीन नवीन इनोवेशन. तर हे जे संदेश आहा आमचे विज्ञानिकांचे, व्हड मनशाचे, तांचे ते आमी आत्मसात करपा जाय आनी त्या प्रमाणे वागपा जाय. खूब स्कोप आहा भुरग्यांक. ह्या स्कोपांतल्यान तुमी खुबशे भुरगे, नवे जनरेशन आसा त्या भुरग्यांक खुबशे तयार केल्यात. तुमी तयार केल्ले भुरगे आतां खंय खंय पावल्यात, खुबशे जाण सक्सेसफूल जाल्यात. तांचे विशीं आमकां आयकूंक मेळटात. इन्स्पायर, इग्नायट, वैज्ञानीक दृश्टिकोन आनी वैज्ञानीक टेम्पर भुरग्यां मदीं आसचो, हाका लागून सगळ्यांक इन्स्पायर आनी इग्नायट करपाचें ते काम करतात. विजय कुमार बाब, म्हाका आनी एक तुमचे कडेन प्रश्न विचारूंक जाय. तो म्हळ्यार आमी जेन्ना समाजांत वावुरतात, आमच्या समाजांत तरेतरेचे अंधश्रद्धांचो पगडो आमचेर दिसता, जाका आमी सुपरस्टिशन्स म्हणटात. नाका आशिल्ले अंधविश्वास, आनी ह्या अंधविश्वासांक लागून आमचो समाज फाटीं उरता. विज्ञानाक
हे अंधश्रद्धा ज्यो आसात त्यो पयस करपाचें एक व्हडलें आव्हान आसा आनी वैज्ञानीक नदरेंतल्यान देशभर हाचेर तरेतरेचे एक्सपेरिमेंट जातात. तुमी गोंया भितर एक्सपेरिमेंट केल्ले की विज्ञानीक नदर विकसीत करचे पासत, डेव्हलप करचे पासत आनी अंधश्रद्धा पयस करचे पासत लोकां मेरेन वचून तरेतरेचे प्रयोग करप. म्हाका ह्या तुमच्या त्या उपक्रमा विशीं कितें सांगशात? एक बरो प्रश्न विचारला आणि खरीच ह्या गोष्टीची गरज आयच्या क्षणापर्यंत आसा. म्हणजे पहिली पासून जी असली पूर्व आमचे फ्रीडम इंडिपेंडन्स टील आजपर्यंत आज सुद्दां वचात थंय लोक दुकानां उडून बसल्या आणि खुबशे तरेची मॅजीक ब्लॅक मॅजीक कितें कितें करतात ते पण ती एक दुश्ट सायन्स जी आहा ते ती वापरून लोकांक फटयतात. आनी ह्या खातीर श्रद्धा अंधश्रद्धा हेजो पयलीं फरक भुरग्यांक कळपाक जाय. श्रद्धा ही आसूंकूच जाय पण अंधश्रद्धा न्ही. तर हाचेर आमी सुद्दां प्रयत्न खूब केलो आनी भारत देशाच्या स्टेजीर खूब नरेंद्र दाबोळकर खूब जाण प्रयत्न करताले लोकां भितर हे सांगपाक खंयची श्रद्धा हे भितर आमच्या भितर एक बारीकसो म्हणजे आमकां बी कोणें शिकयल्लें कशें हें करप तें. तर आमी एक 10-25 आमी एक्सपेरिमेंट करताले, प्रयोग करून दाखयताले आनी भितरले आमी पयलीं तो प्रयोग दाखयताले आनी टाळयो पडटाल्यो प्रयोग पळयतकीर अरे आनी मागीर ते हें हांवें कशें तुमकां फटयलां तें दाखयतालें. कशा पद्दतीचे प्रयोग आसताले? फॉर एग्जाम्पल असो एक कापूर उडोवन जळको कापूर खाता तोंडान उडयता तर भुरगीं करून पळयता. बरोबर. तर मागीर एका भुरग्याक आपयता उगट रे तोंड पेटयता कापूर घालता भितर ताका तें कळटा अरे कांयच जावन आपल्या जिबेक तेन्ना ताका कळटा अरे खरें समथींग इज दॅट सायन्स. आमी बेश्टीच पळयता आनी करता तशें न्ही. अशे खुबशे प्रयोग आसा आमी हांगारसून उजो भोंवडयता असो समजलें तशें आसा. मागीर अशे खुबशे आसा प्रयोग अशे जे नाल्लांसून हें काडप कितें ते व्हडले व्हडले लोक आसतात ते चेन बी काडटात आमी सादी फुलां काडटात कळ्ळें न्ही. नाल्ल फोडलो की हे पळय यो कितें हाड नाल्ल घेतलो भितर ते पयलींच आमी कॅमिकल घालता बुरखांचो ते 2 दोळे आसतात नाल्लाचे भितर बुरखांसून ते कॅमिकल घालप पोटेशियम परमॅग्नेट बी भितर सगळें कांयच जाता. कोणूय आलो कितें आपलें अशें डिफिकल्ट अशें पळयता तो नाल्ल फोडप तेज्या समोर भितर ते काळ्यान दिश्टी पडटा हे पळय काळें काळें भरलां तुज्या लायफान सगळें कळ्ळें. आतां तूं म्हाका कितें तरी दी कितलेशे हजार दी मागीर पूण ते हांव अशें करता. दुसरी वाट कितें करप त्या नाल्लाच्या बुरकांसून उदक भायर काडून भितर बारीक बारीक फुलां घालपाचीं कळ्ळें न्ही. हे तोच व्यक्ती जेन्ना ते पयशे बिशे घेवन येता म्हणजे हे चलना गांवांनी बरोबर. आतां सुद्दां चल्लां ह्या क्षणाक. व्यक्ती तो येयलो काय ना हांवें तुजें सगळें केल्लें पळय आतां मुद्दम ठो करून फोडलो की भितरसून फुलां भायर सरलीं. अरे खरेंच असलें आपलें सगळें काळें काळें तें आतां गोरें गोरें जालां. म्हणटकीर लोक कितें करतात विश्वास भरतात कितलेशे पयशे बॉल्सांतले गेले ते कांयच पळयनात. एक्चुअली ते कांयच घडना कांयच जायना तेजो आनी तें तुमचें कितें आयुश्यान कितें आसा बरयल्लें तें कितें जावपा तें जातलें. पूण तेजेरसून तें हें टेस्टींग हें न्ही इट कॅनॉट टेस्ट वीथ सच एक्सपेरिमेंट. सो आमी ती सायन्स आनी सुडो सायन्स अशें म्हणून आमी दोनूय तरेचे दाखयतात आनी तितूंतसून एक तरेचो दृश्टिकोन तयार जाता भुरग्यांचो की आमी अशें एक्सेप्ट करपाक जायना कळ्ळें न्ही. आनी बरें कितें एक्सेप्ट करपा जाल्यार ताका आमी हें प्रूफ दिवपाक जाय की हें अशें न्ही अशें न्ही अशें म्हणून ना आनी हें अशें न्ही हें अशें चलता अशें दाखोवन दिवपाक जाय फरक श्रद्धा आनी अंधश्रद्धेंतलो. म्हणजे पण आयच्या म्हाका वायट दिसता की अजूनच चालू आसा लोक दुकानां घालून बसल्या हें करपा खातीर समजलें. तर हो हेचो सुद्दां हांव NSS कॅम्पाक वचून हांव 10-12 एक्सपेरिमेंट दाखयतालो भुरग्यांक आनी भुरगे तयार सुद्दां केल्ले आनी म्हणजे तांच्यांनी आनीक प्रोपोगेट करचें अशें केल्लें. पण एक वायट दिसता खंयच आयकूंक येना की कोण तरी हें दाखयता म्हणून. ओगेच आमी एक 2-4 टिचर आसा गोंयान जे आमी दाखयतात म्हणजे अजून दाखयता म्हणजे आउट ऑफ कर्तव्य म्हणून दाखयतात. हातून एक दुसरी गजाल आसता की खुबशे जाण अशे जे अंधश्रद्धा पातळायतात वा असले चमत्कार आनी करणी ब्लॅक मॅजीक असले सांगून जे लोकांक लुबाडटा भावार्थी लोकांक लुबाडटा त्या लोकांचे आर्थीक हितसंबंद असल्या प्रकारा कडेन गुंतलेले असतात. आर्थीक हितसंबंद बगर हें कांयच जायना तांकां भितरल्यान कितें तरी आर्थीक लाव मेळटा म्हणून तें जाता. तुमी सांगात तुमी जेन्ना गांवा भितर वताले आनी लोकांक हे दाखयताले एक्सपेरिमेंट दाखयताले प्रयोग करून दाखयताले आनी ते प्रयोगा फाटले सायन्स सांगताले विज्ञान कितें सांगताले आनी अंधश्रद्धेचो बुरको आसा तो पिंताले.
ह्या कामाक तुमकां विरोध बी जालो ना केन्ना कोणा कडल्यान? ना तसो कोणाचो विरोध जावना कित्याक आमी ते पटोवन दितात न्ही ते विरोध जावपाचोच प्रश्न आसा. पण मनीस मागीर मनशां ठरता अरे आपूण अमके कडेन फसलो रे दिसता ताकाच दिसता. बरोबर. पण मजा अशी एक गजाल सांगपाची एका गांवांत गेलो आनी अशे प्रयोग बी सगळे दाखयले. ही बुवागिरी बी काय नासता बाबागिरी काय नासता. ती बायलां बियलां सगळीं बरें आयकून घेतले समज. आनी वयता आसतना म्हाज्याच पांयान हात लावन पांयां पडून वचपाक लागले. जाली थंयच्यातच आमची श्रद्धा अंधश्रद्धा थंयच डिफायन केली न्ही. थंयच्यातच म्हाज्या पांयान हात लावन वचपाक लागले. म्हणजे हांव कोण तरी तांकां इतलें दाखोवन सुद्दां तांकां बुवागिरी हांव बाबा व्हडलो आहा अशें दिसपाक लागलें. म्हणजे अशे थोड्यो गोश्टी बी आसा कित्याक हें करपाक न्ही भरपूर टायम लागता त्या गजाली. न्ही समाजाचो तुमी म्हणलो तसो एक मायंड सेट आसा हो ज्यो मनोवृत्ती आसा ती बदलपाक खूब कठीण. आनी भारता सारकेल्ल्या ज्या समाजांत ज्या जाग्यार अंधश्रद्धांचो पगडो जो आमचेर इतलो स्ट्रॉंग आसा तो वचपाक कित्याक आमी आतां सुद्दां देशांत पळयतात की कशे तरेच्यो अंधश्रद्धा पातळावन लोकांक कशे चुकीच्या मार्गार व्हरतात आनी लोकांक कशे घुंवडावन सोडटात. हें जावप स्वभावीक. आतां तुमी उदळ म्हणिल्लें की तुमच्या उपरांत हे जे एक्सपेरिमेंट तुमी तयार केले हे जे उपक्रम तुमी जर सुरू केले हे फुडें व्हरपाक तुमकां आयची नवी तरणाटी पिळगी दिसता काय ना? काय खंय तरी थांबलां सद्याचे परिस्थितींत? सांगपाचें म्हटल्यार म्हणजे आमी एक दोग चौग जाण गोंयांत आसा न्ही तेच आसा. नवीन नांवां येयना फुडें. वायट दिसता. एक्चुली हांव सुद्दां शाळांनी भोंवतना टिचरांक अपील करता पळय हें सामकें सोंपें. हांगा एक पयसो खर्च जायना. हें बॅग हें घरानच आसता. ह्यो वस्तू सगळ्यो रांदचे कुडीन आसता ते तुमी चला न्ही. कित्याक प्रत्येक वेळार हांव येवंक शकना. हांव करिना अशें म्हणिना. गोंयांतलें शिक्षण एकदम प्रभावशाली चल्लें आसा. करतात लोक आपापल्या परीन करतात शिक्षक सगळे. पण जी एक वेगळ्या तरेची ताका हें लागता एक तरेचे वेगळ्या तरेचे धरून करपा मिशन कशें. न्ही हें तुमकां दिसता की हे एक दुसरें हाजो एक म्हाका विचारीत दिसता की सद्या देशान जें वातावरण निर्माण जाता की आमकां खूब कडेन चलता की सायंटिफीक रिसर्चाचेर गव्हर्मेंट जो आसा तो ग्रँट्स कमी करीत चल्ला. आमकां खंय तरी सांगतात की रामायण महाभारत हांचेरूय रिसर्च जावपाची गरज. आमच्या पयलीं देशांत अमकें आशिल्लें तमकें आशिल्लें त्या गोश्टीचेर रिसर्च करपाची गरज. ताका लागून तुमकां दिसता की लोक हाचे फाटल्यान मातशे परावृत्त जातात आनी सायन्सी कडेन वचपाच्या मार्गा वयल्यान खंय तरी वेगळे कडेन वता? एक्चुली ते कितें आसा जें कितें तुमी म्हटलें रामायण महाभारत सो जें कितें आसा न्ही तें आसा. आतां लोकय ताजेर विचार करतात आनी लोक कितें करूंक जाय एक्सेप्ट तितलें करता मनांतल्या मनान. पण तेजी पब्लीक हितून हें जायना म्हणजे आमी ठरयता. पण ज्यो गोश्टी आसा एक आमचे तो विशय वेगळो. एक आमची संस्कृती आमची सनातन परंपरा अशें म्हणून थोड्यो आमचें तें आमी एक्सेप्ट करूंकूय जाय. पण भितरलें जें कितें आसा तें आमी समजून घेवपाक जाय. तेजो आमी उपयोग करप ना लोकांचे भावना हें करपा खातीर. तर तें बी खरें आनी हें बी खरें लोकांनी तपासून एक्सेप्ट करचें अशें आमी सांगतात. आमी तेजेर हें करूं शकना. ज्यो श्रद्धा आसा त्यो जे कितें पारंपारीक चालू आसा समजलें. आतां कितलेशे उत्सव गोंयांत पारंपारीक चालू आसा ताज्या फाटल्यान विज्ञान आसा पण तेजेर आमी उलयनात. कित्याक आज लोक त्या निमतान एकठांय येता. व्हेरी इम्पॉर्टंट. एका विचारान एकठांय येवप सुद्दां इम्पॉर्टंट. आतां ज्ञानेश्वरान रेड्याच्या तोंडांतसून वेद हें केलें तशें कांय जावना. तें बोलके बावले टायप तांच्यांनीच कितें केलें आसतलें. कित्या खातीर तो जेन्ना प्रसंग जाता ते सगळ्यांचें मतपरिवर्तन जाता. अरे पण एक्चुअली तें नासता तशें. पण तें करचें पडटा कित्याक समाज एकठावपाक. कित्याक तांकां कोणें तरी सांगलेलें आसता हेंकां फट ठरयतात कोणाक ज्ञानेश्वरांक बी तांकां पटोवन दिवपा खातीर ह्यो गोश्टी करच्यो पडटा अशें म्हाका तरी दिसता म्हाजें मतें. बरोबर. कारण पळय आमी जर इतिहास पळयत जगाचो सुद्दां इतिहास पळयत कॉपर्निकसान जेन्ना सांगलें की सूर्य पृथ्वी भोंवती भोंवना तर पृथ्वी सुर्या भोंवती भोंवता तेन्ना ताका पिनलायज केलो. गॅलिली सारक्या मनशाक आमी पळयला ताका शिक्षा मेळ्ळी. म्हणजे जे त्या टायमार सायन्स हो विचार घेवन आयले विज्ञानीक विचार घेवन आयले तांकां सगळ्यांक ख्यास्त भोगची पडली. कारण त्या टायमार युरोपा भितर चर्चीचो जबरदस्त प्रभाव लोकांचेर आशिल्लो. तसो प्रभाव आज भारतांत दिसता. तुमी म्हणटा तशें आमच्या देशांत अनेक गुरू बाबा तरेतरेचे तयार जाल्यात आनी जो बाबा चड चमत्कार करता ताका सद्या चड डिमांड येता. सो समाजा भितर ही वैज्ञानीक दृश्टिकोन कित्याक पातळना कित्याक भितर मेरेन खोल वचना हो एक प्रश्न म्हाका पडटा.
म्हाका तुमचे कडल्यान ताची जाप जाय. कितें आसा लोकांक शॉर्टकट्स जाय आसता. लोकांक खंयच्या गोश्टीर चड टायम वेस्ट करपाचो नासता. म्हाजें कितें आतां प्रॉब्लेम आसा तर त्या मनशा कडेन वचून बसलो, ताणें एडवर्टायज दिला थंय, ताणें समजा कितें तरी तेजे पद्दतीन सांगता तो एक्सेप्टेबल अशें. हांव म्हणटा कितें अरे हें अशें केलें की अशें जातलें सारकें आपलें, चलो आमी व्हांवून वयता प्रवाहान. व्हडलें कठीण काम आसा हें. बरोबर. हें काम कठीण आसा. बरोबर. तुमी सांगता तें म्हाका पडटा, हें काम कठीण आसा. बरोबर, तुमची म्हाका जाप मेळ्ळी हाजी. कित्याक परिस्थिती जर पळयत जाल्यार आमकां प्रवाहा विरुद्ध पेंवत वचून हें काम करचें पडटलें. निमाणो धाकटोसो प्रश्न आनी म्हाका तुमची धाकटीशी जाप जाय की सद्याचें जें युग आसा तें बदलता. आमचे मिडियम्स आसा ती बदलता. आमी इन्फॉर्मेशन टॅक्नॉलॉजी आमचे जिणे भितर पावल्या. आमकां प्रत्येकाक आज मोबायलाचेर जाय तें इन्फॉर्मेशन जाय थंयच्यान मेळटा. अशे परिस्थिती भितर सायन्सीचो म्हणजे सायंटिफीक विचारांचो प्रभाव चड वाडटा काय तो उणो जाता? खरें म्हणजे सायन्सीचो प्रभाव हो वाडतच आसा. एक म्हणजे आमच्या हातान जे आतां गॅजेट्स येयल्ले आसा बरोबर. ताचेरसून आमी सबंद जगाचेर राज्य करूं शकता. राज्य म्हणजे आपल्या पुरतें अशें. कितल्योश्योच गोश्टी आज डिजिटल सायन्स जी आसा, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आसा, आज रोबोटिक्स आनी कोडिंग शाळेन येयल्लें आसा. हे जी विज्ञानाचें जें कितें आसा न्ही तें वाडत वयतलें आनी वाडत वचपा जाय. नवीन एनवायरमेंटा बरोबर तें जुळोवंक जाय तें. आनी भितर कितें आहा, भितरसून लोकांचें मागीर मानसिकता तयार जातलें. तेन्नाच ते तुमी अंधश्रद्धा म्हणटा न्ही ते भुरगे पारखितले खरें कितें खोटें कितें. आनी तें आपोआप कितें तें खरें तितलेंच उरतलें आनी खोटें तितलें वतलें. तुमी एक बरो आशावाद हांगा उक्तायलो. परतून एकदां तुमकां परबीं. तुमकां जो पुरस्कार जो मेळटा आयज ताची तुमकां परतून एकदां परबीं. आनी तुमच्या सारके लोक जर ह्या समाजान जर तयार जायत, आमचो भारत देश एक विज्ञानीक विचारांतल्यान, एक विज्ञानीक दृश्टिकोनांतल्यान खंय तरी फुडें पावतलो. तुमी बरें उलयले. आमच्या आयकुप्या कडेन, पळोवप्या कडेन तुमी जी भासाभास केली तांकां विज्ञानाचो कन्सेप्ट जो आसा, संकल्पना आसा ती सोंपेपणान समजयली. ताका लागून तुमचे हांव दिनवास. तुमची सारक्या लोकांची संख्या अशीच वाडत वचूं अशी हांव आस्त बाळगितां. आनी ही कार्यावळ आमी हांगा थांबयतात. पूण तुमी खंयच वचूं नाकात. पळयत रावात फकत गोमंतक TV.